सुरवातीचे गायन आमी गावुया. परमेश्वर राजो चलयता. A22 पान 11. A22 पेज 11. बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्यास तुमचे सव्यास. भावा भयणीनो, आमच्या घरांत मोलाच्यो वस्तू आसात त्यो आमी मेलोत थंय उडयनात. त्यो बरे भाशेन सांबाळटा आनी खंयसरूय सांडत म्हूण बँक लॉकरान पर्यान दवरता. जेजूच्या काळार लोक आपली गिरेस्तकाय शेतांत लिपोवन दवरताली. सर्गीचे राज शेतांत लिपयलोल्या एका तेव्या पोरी. जेजू हे वोपारी वरी सर्गीचे राज एका तेव्याक सोर करता आनी आमचें मन कालीज ताचेर लावन ते आपणावंक आपयता. तर आमी सगळ्यांनी सर्गीचो तेवो जोडून घेवंक आमच्या ध्यान मन ताचेर घालूंक आनी एक दीस सर्गीच्या राजाची भागीदारा जावंक ह्या मिसा भेटेंतल्यान आमकां कृपा मागुया. पवमलीनो, आमच्या मुखार दवरलेली कल्पना मनान धरून हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना कितें भाशेन आज 26 तारीख जुलयाची आनी साद्या काळार सादेपणान आमी इन ऑर्डिनरी टायम्स भगवान जोकी आनी आना जेजूचे शापाय शामायचो दीस, सायबीन मायची आवय बापायचो दीस, तांची परब आमी समोर रमता. आज आयतार जाल्ल्या कारणान जरी ही परब व्हडा दोबाज्यान आमकां समोर रमूंक जायना, तरी आसतना तांचो उगडास करून तांचे खातीर ही परब आमी मनान धरून समोर रमता आसतना आमच्या शापाय शामायचो अदी करून उगडास करुया. कित्याक आमच्या फिरगोजांनी सगळें बरे भाशेन चलतलें जाल्यार ह्या लॉकडावन नासतलें जाल्यार कुडी आमच्या फिरगोजांनी आज आमी शापाय शामायचो दीस व्हडा दोबाज्यान समोर रमतलें आसलें. तरी आसतना तांकां मागण्यांत दवरया. शापाय शामाय वर्ततात आमच्या कुटुंबाचो व्हड थेवो. कित्याक ती आमकां आपल्या जिविताचो अनुभव फावो करतात आनी तातूंतल्यान आमी अदीक देवाक लागीं पावता. देखून शापाय शामायचो आमच्या उगडास करुया. तांचे खातीर ही मिसाचे भेटेंत मागुया आनी आमचे मुखार दवरलेली कल्पना मनान धरून पूर्णपणी भोक्तीपणी ही पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवपाचो प्रयत्न करुया. आनी पवित्र रीत पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक पातकी वचकोत म्हूण आमी वळखून घेवन आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोरपत्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून
वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somiaka krótko, somiaka krótko, Kristaka krótko, Kristaka krótko, somiaka krótko, somiaka krótko. Sorgi mój Madeva, mój Madeva, tu sorgi mój Madeva, mój Madeva, tu sorgi mój Madeva, mój Madeva, tu sorgi mój Madeva. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरस ओकेपणान बापा मुखार दवरुया. भू करून आयच्या दिसाक आपलो सोल दीस मनयतात. जी कोण आपल्या काजराचे वरोस मनयतात तरेतरेच्या कारणांक लागून देवाक दिन वासूंक सोदतात, आर्गां दिवंक सोदतात. जी आमची भावां भयणां मरून गेल्यांत, करून हे पिडेक लागून कश्टावतात, हे पिडेक बोली पडलेली आसात, तांकां सगल्यांक कुडी आत्म्याची काळजा मनाची भलायकी फावो जावंक मागुया. ही पिडेक लागून जायते कोश्ट त्रास अडचण्यांक आमी सांपडलेली आसात. देवान आमकां गोठाय ताका तांचेर जोईत व्हरूंक तांकां फुडो करूंक हातां दिवंक मागुया. जायत्या जाणांक आपणा पासत तरेतरेच्या गरजां खातीर मागूंक लायलां. कितल्याच जाणांक आमी मागतले म्हूण आस्वासन दिलां. हे वेळार ही सगळीं इंतेन्सांव मनान धरून
तांची आमची मागणी ही मिसाचे भेटेंतल्यान जमात प्रार्थनांतल्यान देवा बापाक आमी उबारुया. देवा, तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच थावन आमचें काळीज सदांकाळ तोखतल्या देण्याचेर दवरच्याक सोरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गिबेओन दोंगरार सोर्वेस्पोर सोलामावाक रातचो स्वप्नांत दिश्टी पडलो आनी देवान म्हणलें, म्हजे कडचें तुका कितें जाय तें माग. आनी सोलामावान म्हणलें, सोर्वेस्पोरा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायचे स्वातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव एक भुरगो आनी म्हजें जिवीत कशें चलोवचें तें हांव नकळो. तुवें विचून काडलेले पोरचे मदें तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेखूंक जायना तितली व्हड ही पोरजा. वायट बरें तें विवेकान ओळखून पोरचेची नीत करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कोर. नाजाल्यार येदे व्हडले तुजे पोरचेक कोण चलयतलो. सालमोवान अशें मागणें केलें म्हूण सोर्वेस्पराक चोड मानलें आनी देखूनच सोर्वेस्परान म्हणलें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका लांब आवक, ना म्हूण गिरेस्तकाय, ना म्हूण दुस्मानाचो प्राण, पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें देखून तुवें मागला तितलें तुका हांव दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दितां. त्या भायर तुवें मागूंक नाय तेंय बी दितलो. म्हणगे खंयच्याच राजाक ह्या आदी मेळूंक ना तितली गिरेस्तकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. देवाचें उतोरें. देवाचें ओळखार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. म्हणुया, तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. तुजें उतर पाडचें म्हणल्यार म्हजो दायजाचो वांटो. अशें हांवें म्हणलें सर्वेस्परा. संवसारांतल्या रुप्या भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली सुमूर्त. जबाब. तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. पूण तुज्या चाकराक भासायलाय त्या परमणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी दिर्दी. कोनवाडायेन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वांचतलो. कित्याक तुजे सुमूर्तीचेर आसा म्हजो संतोश. जबाब. तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. कित्याक ओपूट निर्बेळ भांगारा परस तुज्या याज्ञाचो हांव चड मोग करतां. होय, तुज्या कायद्या प्रमाणे हांव चलतां. सगळे तरेचे फोटकिरे चालीचो म्हाका कांटाळो आयला. जबाब.
तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. खरेंच विचित्र तुवें घातले कायदे, देखून हांव ते मानून घेतां. उगडेपणान जावं तुजें उतर उसवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. जबाब, तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यात, तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणा. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यात, तांणी आपल्या पुताचो रुपकार घेवंक आनी असो तो सोबार बाबा भयणी मदलो मालगोरो जावंक तांकां ताणें आदींच विंचल्यात. ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें विंचल्यात, तांकां ताणें आपोवणें केलां. आपयल्यांत तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्ल्यांत तांकां ताणें तशींच मोमेवंत केल्यांत. देवाचे उतर हे. देवाचे ओडकार. आमी गायन गावया. B9 पान 25 सवो श्लोक. B9 पेज 25. सर्वेस्पर तुमचे सगळ्यांचो. तुमचे सगळ्यांचो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमान तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, सुर्गीचें राज शेतांत लिपयलेल्या एका थेव्या परी कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा. तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशयी खुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सुर्गीचें राज नाजूक मोतयां सोदून भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एकूच मोलाचें मोती ताका मेळटूच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण घेता. दुसरी सुर्गीचें राज दोर्यांत मारलेले आनी सगळ्या जिन्सांची मासली धरतले एके रापणी सारकें. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बोरी मासली पांटल्यांनी घालतात आनी उपकारोनांत ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्या मदलीं वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. तुमी हें सगळें समजल्यात? ताणें म्हळें होय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटच सुर्गीच्या राजाचो शीस जालोलो कोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका घरकारा सारको. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या बाबा एक गिरेस्त मनीस जायती दुडू गिरेस्तकाय ताचे सगळें आसलो आपल्या कुटुंबाक सांगता बायली सांगता भुरग्यांक सांगता जियेतालो पूण आपूण आसा ते भाशेन आनीक दुसरो कोणूच ना आपुणूच हुशार सगळें आपूण जाणा हें ताच्या मनांत आसलें आनी असलें धोरण घेवन तो जियेतालो आपल्याक लागू जातलो आपल्याक सोर जातलो आनीक आनी कोण ना आपले सारकेलो दुसरो कोण ना आनी बाबा म्हणून अशें चिंता आसतना एक काळ येता एक घोडी येता ताच्या जिवितांत कसल्या तरी ताच्या वावर धंद्याक लागून ताच्या बिझनसाक लागून एक आडखळींक तो सांपडटा कितें तरी प्रॉब्लेम ताका जाता आनी हो प्रॉब्लेम ह्यो आडखळी हे प्रश्न कितलोच तेंप उरता सगळे तरेची तो बूद घेता आपली मोत ती उजार करता पूण कसलोच फायदो ना ताच्या बिझनसांत जे लुकसाण जालेलें प्रॉब्लेम जालेलो तो तसोच उरता कितलेच उपाय घेता जायत्या जाणांची बूद घेता जायत्या जाणांक कितें कितें विचारता आपणाच्या मनान आसून ते पासून करपाचो तो प्रयत्न करता पूण सगळें ओमत्या कळशार उदक डेस्परेट कसो जाता जिवाक वीट येता कितें करचें सोजमना आनी असले परिस्थितींत कोण तरी ताका सांगता अमक्या गांवांत एक जाणार मनीस आसा जाणवायेन बोललो मनीस आसा ताचे सोशे वच ताची बूद घे मातशें फाटीं फुडें सोदता कित्याक आपल्याक सोर जातलो आनीक आनी दुसरो कोण मनीस ना अशें तो चिंतालो तरी आसतना असले आडकोडीक सांपडला देखून तो त्या मनशाचें मानून घेता आनी ह्या मनशाचे सोदीक ते भेटेक वेता सांगलोले कडेन अमक्या जाग्यार तो मनीस येता थंयसर तो वेता मातशें रावूंक पडटा वेळ जाता आतां कोण परी आपूण ह्या मनशाक भेटतलो कोण परी आपूण ह्या मनशा सरशीं उलयतलो भासाभास करतलो कितें सांगतलो ही जाय हें सगळें चिंतून हो गिरेस्त मनीस त्या मनशा सरशें वेता जाल्यार बाबा म्हणून जेन्ना हो जाणवायेन बोललेलो मनीस थंयसर आपल्या जाग्यार येता तेन्ना ह्या मनशाक पळयता गिरेस्त मनशाक पळयता आनी तो उलोवचे पयलींच ताका तो 3 वस्तू सांगता 3 जाणवायेच्यो वस्तू सांगता आनी हो गिरेस्त मनीस ताचे फुडें आनीक भासाभास करचे पयलींच तो जाणार मनीस थंयसरलो खोडसरून वेता गिरेस्त मनीस बेजार जाता रागार जाता एके भाशेन भितर तेजे काळी शिजता कित्याक इतली वाट तांकून ह्या मनशा जाणवाय जाणार मनशा सरशीं आपूण आयलोलो ताचे लागीं उलोवंक म्हाका मेळूंक ना ताचे लागीं म्हाका भासाभास करूंक मेळूंक ना जाल्यार ताणें म्हाका एटेन्शन कशें दिवंक ना फकत आपणाचें सांगलां आनी तो खोडसरून गेला तरी आसतना निराशी कसो जावन रागार कसो जावन घरा येताच बायल ताका भेट्टा बायल ताका विचारता तूं ह्या मनशाक मेळूंक गेलोलो कितें सांगलां भासाभास जाली उलयलो तुजे प्रश्न ह्या मनशाक सांगले त्या वेळार गिरेस्त मनीस आपले बायलेक अशें सांगता अशें कांयच जावंक ना फकत ह्या जाणार मनशान म्हाका 3 वस्तू सांगल्यात आनी तो थंयसरलो खोडसरून गेला आनी ह्यो 3 वस्तू बायल विचारता खंयच्यो त्यो जाल्यार तो जाणार तो गिरेस्त मनीस आपले बायलेक अशें सांगता हे जाणार मनशान 3 वस्तू आपल्याक सांगले त्यो पयले सुवातेर थांबनासतना मागणें कर प्रे विदाउट सीजिंग दुसरे सुवातेर तुज्या कुटुंबाचो वांगड्यांचो मोग कर लव युअर फॅमिली आनी तिसरे सुवातेर तुज्यो वस्तू करपाचो आसा त्यो पयल्यो वस्तू आसात त्यो तुवें पयल्यो करूंक जाय प्रायोरिटायज युअर थिंग्स इन लायफ आनी बाबा म्हणून जेन्ना ही बायल ताची घरकान ताच्यो 3 वस्तू आयकता खुशाल जाता कित्याक ह्यो 3 वस्तू ह्या मनशाक जिवितांत जाय आसलेल्यो दुबावावरीत तो वावर करतालो धंदो करतालो सगळें आपल्या कुटुंबा पासत करतालो हातूंत दुबाव ना पूण सगळें ताचें ध्यान मन ताचेरूच मागण्यांक घरांत वेळ ना कुटुंबाच्या वांगड्यांक वेळ ना जे कितें वस्तू दुसऱ्यो करूंक जाय आसल्यो पयल्यो वस्तू करूंक जाय आसल्यो गरजेच्यो वस्तू करूंक जाय आसल्यो त्यो करिनासलो फकत वावर धंद्याचेर ताचें मन आनी लक्ष आसलें आनी देखून ती घरकान जेन्ना देवा कारका कित्याक कोणेन तरी तुका ह्यो वस्तू सांगल्यो ही जाणवायेचीं उतरां तुका सांगलीं आनी तातूंतल्यान तूं कितें तरी बरें करूंक पावलो आनी बाबा म्हणून ह्यो 3 वस्तू ह्या मनशान आपल्या जिवितांत पाळल्यो तेन्ना खरेंच सगळे तरेचे प्रश्न आडखळी ताच्यो नो पयत जाल्यो बिझनसान ताका परत सक्सेस मेळ्ळो येस मेळ्ळो आनी आपल्या कुटुंबाक सांगता बरे भाशेन जिवंक तो पावलो बाबा म्हणून
आज ही खबर सांगता आसतना आज परगटली वाचपा उदी करून आमकां देव जाणवायची खबर सांगता. आमचो देव जाणवायेन भरलेलो देव आनी ह्या पासत आमकां तो आपली जाणवाय फावो करता. घोडे साबार पावटी ह्या मनशा भाशेन आमच्या जिविताची गोद घोडे जाता. आमकां लागू जातलो आनी कोण ना, आमचे सारकिलो हुशार आनी कोण ना. आनी ह्या पासत आमी आमच्याच मनांतले आमकांच जाय ते भाशेन करूंक आमी चिंतता आनी येवजिता. पूण बाबा म्हणिनो आखरेक देव आसा, देव जाणवायेन भरलेलो आनी हीच देव जाणवाय आमकां तो फावो करता. कित्याक आयच्या पयल्या वाचपांत सालोमाव राजा सरशें हेंच घडलेलें आमी पळयता. भुरगेच पिरायेर ही जुट्टी ताका मेळ्ळली. तोरणे पिरायेरूच राजा कसो दाविदा फाटल्यान ताका मागलोलो आनी देखून आतां येद्दी व्हडली जुट्टी कोण भाशेन आपूण चलयतलो समजना, मन घुस्पता, चिंतता. आनी ते वेळार पयलें वाचप सांगता गिबेयोन दोंगरार सर्वेस्पर सालोमावाक स्वप्नांत दर्शनांत दिश्टी पडटा आनी सांगता तुका जाय तें माग, तुका मागलोलें आपूण तूं मागता तें तुका दिवंक हांव हांगासर आयला, तुका जाय तें माग. सालोमाव राजा सांगला ते भाशेन भुरगो तोरनो घुस्पता, भियेता, कितें मागचें सोजमना. तरी आसतना हीच देव जाणवाय तो मागता. विवेकी मन, अ डिसर्निंग स्पिरीट, विजडम सालोमाव राजा सर्वेस्परा देवा सरशें मागता. कित्याक तो म्हणटा हांव भुरगो, इतली व्हडली जुट्टी म्हज्या हातान घातलेली आसा, म्हाका हे पोरचेचो राजा कसो मागलेलो आसा. बरे आनी वायटा मदें अंतर करूंक, म्हज्या हातान घातलेले पोरचेक बरो न्याय दिवंक, तांची बरे भाशेन नीत करूंक, बरे भाशेन तांची सेवा करूंक म्हाका विवेकी मन ही जाणवाय गरजेची. देखून म्हाका ही जाणवाय दी. आनी बाबा म्हणिनो देव सर्वेस्पर देव सालोमाव राजाक न्ही फकत जाणवाय पूण ताचे बरोबर आनीक दुसऱ्या राजांक खंयच्याच कोणाकूच दिवंक ना. तसलें सगळें एके भाशेन सालोमाव राजाक तो दिता. जें कितें तुवें मागूंक ना तें पासून सर्वेस्पर देव तुका आपूण दितलो म्हूण हें आस्वासन सालोमाव राजाक सांगता. आनी पवित्र पुस्तक आमकां उगडास करता सालोमाव राजा इतलो गिरेस्त मनीस आनी गिरेस्त राजा आनीक खंयचोच ना जालो. देव जाणवायेन भरलेलो, गिरेस्तकायेन भरलेलो सालोमाव राजा तो. जाल्यार दुसरें वाचपान भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरयलेली चिटीन बाबा म्हणिनो उगडास करून ह्या नव्या क्रिस्तांवांक निकतोच हो भावार्थ दवरलेल्या आपणायलेल्या भावार्थ्यांक रोमकारांक भाग्यवंत पावलो ह्या आपले चिटींतल्यान आमी सगल्यांनी देवाच्या पुताचो जेजूचो रूपकार जावची गरज म्हूण तो तांकां उगडास करता. आनी ह्या पासत ही देव जाणवाय देवाच्या पुताचो रूपकार जावन ताकाच आमी बऱ्या जिवितांतल्यान गोवाय दिवंक ही देव जाणवाय भाग्यवंत पावलो रोमकारांक हो संदेश दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत बाबा म्हणिनो जेजू देवाच्या राजाची खबर सांगता, सुर्गीच्या राजाची खबर सांगता. 13वो आवेसवर ह्या वेपारींनी भरलेलो आवेसवर. 2 आयतार पाटी आमी सुरवात केलेली. आज हो आवेसवर 4 वेपारींतल्यान सोंपता. हे 4 वेपारीनूय बी बाबा म्हणिनो थेव्याची आमकां खबर ही वेपार सांगता. थेवो गरजेचो मोलाचो. सुरवातेच्या उतरांनी बाबा म्हणिनो आमी हाचे विशीं आयकलां. जें कितें आमकां गरजेचें, जें कितें आमकां मोलाचें, दॅट वीच इज प्रेशियस टू अस, आमी ताची आपुरबाय करता, ती आमी सांबाळून दवरता. आनी ह्या पासत ताचो मोग आपुरबाय सांबाळून दवरता. कित्याक आमकां उंचा मोलाची वस्त ती. बाबा म्हणून हेंच कितें आयच्या शुभ वर्तमानांत हे पयले वेपारींतल्यान आमकां थावें जाता. जेजू सुर्गीचे राज एका थेव्याक सोर करता आनी उगडास करून म्हणटा तो शेतांत लिपोवन दवरलेलो एका थेव्या सारको. कामदार वेतात, वावराडी वेतात, शेत कामत करतात, तांकां तो मेळटा आनी तो परतून लिपोवन दवरता आनी तें शेत विकतें घेता, खुशाल जाता. बाबा म्हणून ताची बी समजणी जेजूच्या काळार सुदैवा मदें आसतली. आमी जाणाव आतांचे भाशेन त्या काळार बँकी नासल्यो, दुडू करन्सी पयशे नोटीन तसल्यो नासलेल्यो. पूण ताची गिरेस्तकाय म्हणल्यार भांगार शिंगार तेंचे कॉयन्स जे आसतले, नाणे जे आसतले ते. आनी देखून बाबा म्हणिनो ह्यो वस्तूंची हो लोक चड आपुरबाय करी आनी सुरक्षीत जागो, अ सेफ प्लेस, अ सिक्युअर प्लेस थंयसर नासलेल्या कारणान हो लोक ह्यो वस्तू शेतांत लिपोवन दवरतालो. कित्याक दुस्मान येतालो आनी रोखडोच ह्यो असले वस्तूंक हात घालतालो. पूण सुरक्षीत सांबाळचे खातीर टू बी सेफ एंड सिक्युअर
ह्यो वस्तू तो लोक शेतांनी लिपोवन दवरतालो आनी झुजां सोंपले उपरांत जायते फावटी तो दोनी ताका विसर पडटालो, ताका उगडास पासून आसनासलो आनी जायते वर्सां काळा उपरांत आनी दुसरो कोण हो दोनी येता, शेत कामत करता, ताका हो लिपलोलो थेवो नाणें थंयसर मेळटात. आनी हेंच कितें ह्या ओपारींतल्यान जेजू सांगता. आनीक एक तांची चाल आसली, समजुया वावराड्याक तो नाणो वो गिरेस्तकाय थेवो मेळ्ळलो. समजुया जमणींतली पुरलोली, ताणें उक्कोल्ली, हातांत उक्कोल्ली जाल्यार ती वस्त ताच्या दोनयांची जाताली. समजुया ती वस्त काडून उखलून तो उखली ना पूण परतून थिंगा थंयसरूच दवरता जाल्यार ती वस्त जाका कोणाक मेळटा ताची जाताली. हें हो तांचो नेम आनी कायदो आसलो. आनी देखून पयली वोपार बाबा म्हणिनो आमकां सांगता, तो वावर करतलो ती भायर काडिना पूण पोत्तून तशीच ती लिपोवन दवरता आनी आपल्याक थेवो मेळ्ळा देखून खुशाल जाता आनी तो जागो तें शेत विकतें घेता. बाबा म्हणिनो आज देवाचें उतर आमकां सुर्गीचें राज एके भाशेन एक थेव्याक सोर करता. देव जावन आसा आमचो थेवो, जेजू जावन आसा आमचो थेवो, सुर्गीचें राज जावन आसा आमचो थेवो. तो आमी आपणावंक आनी तो आपणावन ताची आपुरबाय करूंक गरजेची. जाल्यार कितें आमी आमच्या जिवितांत करचें काय? आज हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना 3 वस्तूंचेर आमी लक्ष घालुया, ज्यो 3 जाणवायेच्यो वस्तू, जाणवायेचीं उतरां त्या जाणार मनशान ते सुरवातेक सांगलेले घोडणेन त्या गिरेस्त मनशाक सांगल्यो ताचोच उगडास करुया. पयले सुवातेर थांबनासतना मागणें करुया. लेट अस प्रे विदाउट सीजिंग. पवित्र पुस्तक बाबा म्हणीन आमकां उगडास करता, मागात आनी तुमकां मेळटलें. देव आमचे मागणें आयकूंक रावता. पयले वाचपान सालोमोवा थंय सर्वेस्प देव मागता, सांगता तुका जाय तें माग आनी तें हांव तुका दितलो. जाल्यार बाबा म्हणिनो देव आमचें मागणें आयकूंक रावता. ताचें मागणें सालोमोवाचें सर्वेस्प देव आयकून घेता. मागलां तें, मागूंक ना तें आनी मागूंक नोको तें सगलें सर्वेस्प देव सालोमोव राजाक दिता. देखून बाबा म्हणिनो आज कितें आमी देवा सोरचें मागतले काय, कितें आमी देवा सोरचें मागूंक आयल्या काय? आमकां जाय तें आमी देवा लागीं मागची गरज. दुसरे सुवातेर आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचो मोग करची गरज. वी नीड टू लव आवर फॅमिली. चॅरिटी बिगिन्स एट होम. बाबा म्हणिनो जायत्या जाणांचो आवय बापायचो वडिलांचो हुस्को तोच. फादर म्हजीं भुरगीं भायल्यान सगल्यांक बरीं पूण घरांत ना, घरांत एक उतर आयकनान कुस्कुटाचें काम करिनात. बाबा म्हणिनो उगडास धरुया, चॅरिटी बिगिन्स एट होम. पयलीं आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचो मोग करुया, तांचे सवें आमी आपुरबाय दाखोवया. कित्याक देवान आमकां कुटुंबान रोचल्यान, कुटुंबान घातल्यान आनी देखूनच कुटुंब आमचो घोराबो व्हरतोता आमच्या जिविताचो थेवो. देखून कुटुंबाच्या वांगड्यांचो मोग करुया, कुटुंबाच्या वांगड्या सांगाताक आमी जिवया आनी कुटुंब आमचो थेवो म्हूण ओळखून घेवन ताची आपुरबाय करुया. आनी तिसरे सुवातेर बाबा म्हणिनो आमी आमच्या जिवितांत कितें गरजेचें, पयलें गरजेचें तें करपाची गरज. लेट अस प्रायोरिटायज द थिंग्स इन आवर लायफ. दुबावना जायत्यो वस्तू गरजेच्यो पूण कितें अदीक गरजेचें आमकां त्या काळार, त्या वेळार, ते घडयेर, ते परिस्थितींत तें ओळखून घेवची गरज. आनी तें आमी तें काम त्या वेळार, ते घडयेर करता तेन्ना अदीक आमकां आमचें जिवीत सोंपें जावंक पावता. अदीक आमी तो थेवो आमचो ओळखून घेता तेन्ना अदीक आमी ताची आपुरबाय करून पावता. देखून आज हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देव आमकां दिता ती जाणवाय घेवया. देव आमकां दिता तो थेवो आमचे मुखार दवरला, तो आमी मानून घेवया, ताची आपुरबाय करुया आनी आमचें जिवीत देवा बापाक भेटयता आसतना आज अदीक करून आमी शामायचो दीस पाळटा. कित्याक बागेवन जेवकी आना हांचो उगडास आमी करता. आमच्या कुटुंबाची शामाय व्हरतात आमच्या कुटुंबाचो थेवो. कित्याक जाणार ती, जाणटी ती, जाणवाय आसतली मनशां ती, जिविताचो अनुभव आसतली आमची शापाय आनी शामाय ती. देखून बाबा म्हणिनो तांची आपुरबाय करुया, तांचो मोग करुया आनी आज तांचो उगडास करता आसतना तांचे सवें कसली एक आपुरबायेची, मोगाची कोरणी आमी करुया. जिवी आसात जाल्यार कितें एक बरी कोरणी, अ गूड डीड टुवर्ड्स आवर ग्रँड पेरंट्स टुडे आमी करपाचो प्रयत्न करुया.
आमची शापाय शामाय मोरून गेल्यान जाल्यार आज तांच्या आत्म्या खातीर मागुया, तांचो उगडास करुया, तांचे खातीर आमी मागुया. पिडेंत आसात जाल्यार कुडी आत्म्याची काळजा मनाची भलायकी तांकां मागून घेवया. आनी अशे भाशेन आमची शापाय शामाय आमच्या जिविताचो कुटुंबाचो तेवो हें ओळखून घेवया. ही सगळीं चिंतनां मनान धरून आमकां आदार कर म्हूण हे पवित्र मिस्साचे पेटेन त्याच जेजूची कृपा बोळ मागून घेवया. सगळीं बी रावया. आमचो भावार्थ उच्चारून बरोबर म्हणुया. सत मानता देवा, सर्पत्वेदार बापा, सरकार आनी पृथ्वीच्या रोजनार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास्पता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्मिया वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मारी थावन जल्मलो, पोंच प्लाता खाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गांत चडलो, सर्पत्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचे एकतार, पातकाचे मोक्षणे, कुडीचें जिवन कोण सासणाचें जिवीत. आमेन. भवमडेनो बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर करून बरें आसा तें विचून काडूंक, वायट आसा तें सोडून दिवंक आनी बऱ्या जिविता वरवीं देवाकूच गोवाय दितली ही देव जाणवाय आमकां फावो कर म्हूण कांय मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्मानी आनी पाद्रीनी आपल्या शेल्याच्या काळजांत सोर्गींच्या वस्तूंचो मोग घालूंक आनी आपल्या वावरांतल्यान सोर्गींची गिरेस्तकाय आपले पोजेक वांटूंक तांकां देवा लागीं कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कोरोना व्हायरस ह्या नव्या रोगाक लागून जायतीं भावा भयणां कोश्टा त्रासांत आसात. तांची काळजी घेवंक आनी आपल्या हाताखाल आसलेल्या पोरजेचो बरे भाशेन सांबाळ करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आमच्या कुटुंबियांनी सोर्गींच्या वस्तूंचो अदीक मोग करूंक आनी संवसारी वस्तूंक फावो तो मान दिवंक खरी गिरेस्तकाय देवाचें राज म्हूण वळखून ते एक दीस आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. संवसार 4 दिसांचो म्हूण वळखून आमी सगल्यांनी आमचें मन काळीज सोर्गींच्या वस्तूचेर दवरूंक आनी सोर्गींच्या वाटेर आडकोल जाता तें सगळें पयस करूंक देवा लागीं कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसात आनी कोश्टवता. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टवतल्यांक वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख
जेजूच्या नावान बाबा बाबा मगडा तुजेर पातयेवन हे काळजाचे ओत्रेक हे मागण्यांतल्यान तुका आमी उबारले आनी जें कितें आमी मागूंक नकळो तें सगळें तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कर आनी आमकां तुज्या आशिर्वादान भर. पान 42 C32 पेज 42. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे वेळे या सोऱ्या उन्याचे ही वेळ तुका मानता तुझी गो हे बेटे रावता सुख तुकामचे यानी पवित्र म्हज्या भावमडेन हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत तारी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा तुजे उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका वोमता ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोनवाळांय तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडोंडार करून धाडलोय. जे जेजू सोबें तुका मानताले तेंच आमचेय सोबें तुका मानो. पातोक मात सोडून ह्या सगल्यांत आमचे गोतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भोक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच आनी काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांची बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Powartaco gut purgotuja. Jezu melo, Jezu dziwon zala, Jezu nowian jetolo. Baba, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडोन सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा कर. आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावांगणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांत रावन मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय संगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोनमृत, भाग्योन जोआकी आनी आनंद, आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगीता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपतवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. पफमडेनो देव जावन आसा आमच्या जिविताचो थेवो, सर्गींचे राज जावन आसा आमच्या जिविताचो थेवो, तो आमी आपणावंक प्रयत्न करता. देव जाणवाय देवान आमकां फावो केल्या, कुटुंब देवान आमकां दिलोलो आसा, वावर धोंद्यान देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. मागलां तें मागूंक ना ती आनी आमी मागूंक नकलो तें सगळें आमच्या फायद्याक जाल्यार बऱ्याक पडटा जाल्यार देवान आमकां फावो केला, मेळोवन दिला. देखून उपकारी काळजान दिनवाशी मनान असल्यान सबार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बरोबर म्हणुया. आमचे बाबा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. आनी तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमिन्याचे मागणे. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो अमोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोवमळीक वास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणी तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाकाच तुका एकवटा. तुजे सोशिलो कोट सोरूंक केन्नाच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. स्वर्गी उंडो जेजून दिलो. D40 पान 69. D40 पेज 69. Pratuję. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मोरनाच्या उगडासाक उतरावडत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोचें कोर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बाबा म्हणून सगल्यांक तुमकां आयच्या दिसाची परब आमी आवडयता. बरो दीस तुमकां आवडयता आनी भोव करून आमच्या शापाय शामायचो आयच्या दिसाक जेन्ना आमी उगडास करता वा घेवन जोकी आनी आना हांचे हे परबे निमतान सगळ्या शापाय शामांक आमच्या परबी कुडी आत्म्याची काळजां मनाची भलायकी तुमकां फावो जावंक आमी मागता. देव बरें करूं.
सर्वेस्पर तुमचे सव्यांसो तुमचे सव्यास सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो उचल्यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाचे गायन आमी गावुया. यू 23 सांतान तुझें सुफोड जिणे पान 241 यू 23 पेज 241.